हेच्या स्टोरूमाचे इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन घातलो. हो फाउंडेशन स्टोन आमकां इलेक्शनाक भोंवतना बाप हांवें महेशा कडेन उतार घातलेले, महेश तो एक आमकां स्टोरूम करून दी. तेणी म्हाका तेन्नाच काम स्टार्ट कर म्हटलेलें आनी तेन्ना हांवें बुनयाद मारलेली. म्हटल्यार हांवें ताका तेन्ना करूंक ना, कित्याक कोणी तर कितें कंप्लेन केली जाल्यार ताका बेश्टे त्रास जावपाचे तेका लागून जे कोड लागलेलो म्हणून तेणें सांगलें हांवें मागीर करता. ताका लागून आयज हो दीस बेरेस्तार ह्या देवाचोच दीस. ह्या देवाच्या दिवसा निमित्तान आयज हे इनोग्रेशन फाउंडेशन स्टोन घातला. महेशाचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे MLA जे हांगा तुमकां खबर आसली एक 5-10 1-1.5 वर्स पयलीं हांगा कितें आहले आनी हेज्या पयलीं कितें आहलें आनी हो जागो कोणाचो, हो जागो जो कोणी आमकां दिला हांव तेजे काळजानसून देव बरें करूंक म्हणटा आमचे फूल कमिटी आनी फूल वाड्याच्या वतीन. ह्या कार्यक्रमाक सहभाग जालो आमच्या भितर. जेन्ना हांव इलेक्शन जेन्ना कॅम्पेनींग आमी सुरवात केल्ली, हांव जेन्ना ह्या स्थळार येयल्लो तेन्ना म्हाका निडून एक प्रस्ताव घातलो ह्या स्टोरूमाचो. तर हांवें ते न चिंतता ताका असो निडून म्हणजे आयच्यान स्टार्ट करते, कित्याक देवाचें कार्य म्हणजे समाज कार्य अशें हांव चिंत आसता गोंयांनी. सो आनी असली कार्य हांव केन्ना फाटीं सरना. सो निलून म्हाका म्हटलें महेश जातालें तर हांवें म्हटलें तूं कर स्टार्ट करया, कित्याक तुमकां स्टोरूमाची गरज आसा तर तूं कित्याक दवरला फाटीं ते सुरवात कर. मागीर निलू म्हणल्यार बरें आमी करया म्हणलो. पयलीं जे इलेक्शन जावनी आनी आयज हो दीस येयल्लो आसा आनी आमी आयज ते फाउंडेशन स्टोन आयज घातलेले आसा. अलॉंग वीथ आमची मॅडम ढिलेला जी आमच्या बरोबर आयज उबी आसा, तसो आमचे सरपंच पण सगळे उबे आसा, तशें आमचे लोक स्थायीक लोक हांगा उबे आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ही म्हाका संदी दिल्ल्या बद्दल आनी हे म्हाज्या हातीन काम दिल्ल्या बद्दल. आनी हांव मागता म्हणजे सगळे आमकां असो तुमी असोच आदार दिवचो, असोच तेंको दिवचो. आनी खंय आमचे कडेन फाटी फुटी कितें चूक जाल्यार आमी प्लीज सॉरी म्हणटा तुमकां. आनी आमी कार्य आमी बेगीन सोंपोवन घेवया. की निलू आसा आमकां कांय भंय ना, तशें मॅडम आमच्या बरोबर सगळें आसता. सो निलू कडेन मागता निलू बाबा तुमी सुरवात केल्या हें काम बेगीन सोंपया आनी आमी आसतले तुजे बरोबर. आयज आमी सोडयान हा देव राष्ट्रोली ब्रह्मण राष्ट्रोली नमन करून आयज हांगा फाउंडेशन स्टोन घातलेलो हा फॉर स्टोरूम. आतां दीस स्टोरूम आमचो बाब महेश्वर गोवेकर न्यूली इलेक्टेड ZP त्या टायमार उतर दिल्ले आनी आयज फाउंडेशन स्टोन घालता. ओली खोशी भोगता ह्या देवळाच्या ब्युटिफिकेशनाक नाल्यार बांदकामान आमचे ZPचो हात लागता, हात बोट लागता, आमदाराचेय म्हूण लागता, आमचे डेप्युटी सरपंचाचेय लागता आनी सगळे गांवच्या लोकांचे हांगा फूल ना पाकटी हा हे आमचे हॉल आनी हो जागो ब्युटिफाय करपाक तयार करपाक. होच ब्रह्मण राष्ट्रोली देवाचे आमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद आसचो. आमकां महेशान शब्द दिल्लो तो तेणी करून दाखयलो. मॅडमीन ताका खूप आदार करून दिला. त्याच्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा.